कितें काय बरें हरे बरें काय बरें दिसता भुरगीं सुद्दां हांगासर उमेदीन खेळटात तें पळोवन आमकां सुद्दां खूब उमेद जाल्ली आहा आणि खरेंच बरें दिसता. सगळ्यांक खबर आहा की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गेल्या सरकारान ह्यो घेतलेलो प्रोजेक्ट आयज ह्यो कंप्लीट जाला. तेका लागून इनॉग्रल फंक्शन दवरला. धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की ते डेव्हलपमेंट वायज प्रत्येक गांवांनी कॉन्स्टिट्युन्सी वायज डेव्हलपमेंट ते हातीन घेतात. तशेंच आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर कित्याक ते कोस्टल बेल्ट ते पर्सनली सगळ्याक येवन इन्स्पेक्शन करता आनी कोस्टल बेल्ट डेव्हलप कशें करप ते तेंचे टार्गेट आहा आनी इंटेन्शन आहा. तेका लागून ते बऱ्यापैकी आमकां साथ दितात कित्याक आमचो मांद्रे मतदारसंघ आहा ह्यो कोस्टल बेल्ट आहा. तशेंच आमचे GTDCचे चेअरमॅन आमचे आमदार श्री गणेश गांवकर तेंचोय फूल सपोर्ट. जेन्ना डेव्हलपमेंट येता ब्युटिफिकेशन जावं डेव्हलपमेंट जावं तेन्ना GTDCचो मेजर रोल आसता आनी तेका लागून तेंच्यांनी वेरियस जे आमचे डेव्हलपमेंट वायज कॉन्स्टिट्युन्सी ब्युटिफिकेशन्स आहा ते तेंच्यांनी आमच्या थ्रू हातून घेतलेले आसात आनी ते काम प्रोसेस आहा. तेका लागून आयज ह्यो 2 crores 38 lakhs ह्यो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ह्या ब्युटिफिकेशनाचो. तितून बरें चिल्ड्रन्स पार्क आहा, गार्डन आहा. म्हणजे हे ब्युटिफिकेशनान भुरग्यां खातीर ज्येश्ठ नागरिकां खातीर सगळ्यां खातीर हे एक ब्युटिफिकेशन केल्लें आहा आनी बऱ्यापैकी कॉन्ट्रॅक्टरानूय हे काम केल्लें आसा. तेचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तेका. आनी अशेंच जे डेव्हलपमेंट केरी गांवांत स्पेशली जे अनडेव्हलप एरियाज आहा ते आमी ब्युटिफाय करपाचो प्रयत्न करतात. 2-3 आमी हातीनूय प्रोजेक्ट्स घेतलेले आहात जो पायपलायनीन आहा फायल मूव केल्ले आहा. बेगिनात बेगीन तेचे फावंडेशन स्टोनूय जातले. सो डेव्हलपमेंट वायज ह्यो सरकार जो आहा तो खूब फुडें आहा. आतां डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी लक्ष दवरतात की आमकां एम्प्लॉयमेंट कशें येवप, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कशें ते विशयाचेर सायड बाय सायड मेंटेनन्सली आमी लक्ष दितात.